पर्रीकाराचो भार दिवपाचोच जालो जाल्यार तो कोणाचेर त्या उत्तराधिकाऱ्याक सोदूंक आयतारा दनपारां सावन बीजेपीचे रामलाल, विजय पुराणीक आनी BL संतोष ह्या बीजेपीच्या वजनदार केंद्रीय निरीक्षकांचो गोंयांत तळ. राती मगो, गोवा फॉरवर्ड आनी अपक्ष युती पक्षां बरोबर बसका आटपल्या उपरांत तिगाय निरीक्षकांची सकाळ सुरू जाली माजी आमदार मंत्र्या बरोबर बसकांनी. गोवा फॉरवर्ड मगो तशेंच कांय काँग्रेसीचे आमदारांचे विलिनीकरण मतींत धरून बीजेपीच्या नेमक्या संबंदीत माजी आमदार फुडाऱ्यांक बसकेक आपोवणे. पेडणेच्यान आल्लेकार, मांद्रेचो पार्सेकार, शिवोलच्यान मांद्रेकार, साळगांवां परुळेकार, पणजेचो सिद्धार्थ, सावड्डे लागता तो गणेश आनी शिरोडेचो म्हादेव, फातोड्डेचो दामू आशिल्लो. ताळगांवच्यान दत्तप्रसादाक आपयल्लो. तिसवाडीत काँग्रेसीचो गड खाली करपाचे यत्न चल्ल्या. सगळ्यांक आपोवन बीजेपीचे निरीक्षकांनी फुडले सिनाल दिवन धाडले. बेजिकली हांवें जें कितें सांगलां पळय एज अ लोकसभेचें इलेक्शन जें आसा एक 6 म्हयन्यांनी आसा आनी त्या खातीर पार्टीच्यो एक्टिविटीज आहा पळय त्यो वाडोवपाची गरज आसा. आत्तां कितें सरकाराचें कितें तरी लेजिस्लेचरचें कितें चल्लां तें आसा आनी जे कोण निवडून दिल्ले आहा पार्टीचे आसा कोण निवडून येयला ते थारयतले. ते तेंच्या पार्टीन जर डिसिजन घेतलें जाल्यार वॉट एवर इट इज मर्ज जावची दोगूय एक जावचें हें जर घेतलें जाल्यार पार्टीचें डिसिजन न्ही. सो आय कॅनॉट टेक एनी म्हणजे म्हाजें भितर कितें तुमी वेलकम करतले एज अ पार्टी सोल्जर म्हणून म्हाका तें एक्सेप्ट करूंक फाल्यां जयेश भितर तुमच्या नो प्रॉब्लम. लोकसभा इलेक्शन मागीर प्रेजेंट सिच्युएशनाक कितें करपाक शकता मागीर लिडरशीप आतां कशें आसा मागीर एक इंडिविज्युअल ओपिनियन घेतलें आनी मागीर कोर कमिटीची मिटींग जातली. न्यू चीफ मिनिस्टर दिवपाक सोदता तशें कांय डिसिजन सांगना ते फक्त कितें करता लिडरशीप विद्यमान जी परिस्थिती आसा आनी जे पद्दतीन मनोहर पर्रीकर हांकां मुख्यमंत्री पदी कायम दवरपाचो निर्णय जालो अशें आमकां समजलें अत्यंत बरी गजाल आसा. त्या संदर्भान आमी तांकां दुजोरो दिवपा आयिल्ले सपोर्ट करपा आयिल्ले की बरें डिसिजन म्हणून. उपरांत बीजेपीच्या गोंयच्या कोर ग्रुपा बरोबर पर्रीकाराची भलायकी आनी त्याचो भार हलको करपा विशीं पर्यायांचेर चर्चा जाली. रामलाल म्हणटा सगळ्यांक विचारलां. रिपोर्ट शाहक वतलो. तोच कितें तो थारायतलो. पॉलिटिकल सिचुएशन कोर ग्रुप से सजेशन डिस्कस हुआ और फ्यूचर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस हुआ, लोकसभा प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में सारे MLA, एक्स MLA, ऑफिस बियरर, कोर ग्रुप सभी ने अपनी अपनी राय दी है. उस राय को हम लोग नेशनल प्रेसिडेंट से शेयर करेंगे. उस राय के अनुसार गोवा के विकास के लिए जो उपयुक्त है वो पार्टी निर्णय लेगी. सभी हमारे एलाइज ने कहा है कि सरकार हम पूरी तरह सरकार के साथ है. बीजेपी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं. कब तक वो निर्णय लेंगे, कब तक वो निर्णय? मैं जाऊंगा अध्यक्ष जी को रिपोर्ट करूंगा तो इसमें जितना समय लगेगा नहीं. ये परमानेंट सोल्यूशन की मांग की ये कोई मेरे सामने कोई डिमांड नहीं रखी. उन्होंने जो सजेशंस थे हमने वो दिए, नो डिमांड. लेकिन कांग्रेस की सक्रियता का कोई अर्थ नहीं है. यहाँ सरकार बहुत मजबूती से चल रही है, भविष्य में भी बहुत मजबूती के साथ चलेगी. मेळटा ते म्हायती प्रमाण अमित शाह दिल्ली एम्सांत पर्रीकाराक मेळून आयला. निरीक्षकांचो रिपोर्ट शाह मेरेन पावला. निमाणे शाह आनी पर्रीकार मेळून कितें तें फायनल करतले. निकाल आज फाल्यांच. तो मेरेन गोवा फॉरवर्डाचे तीग, मगोचे दोग, सुदीन आनी श्रीपाद भाऊचे हुमकळे. पर्रीकाराचो उत्तराधिकारी थारतनाच बीजेपीच्या युती विधिमंडळ पक्षाचोय फुडार सोपतोच दिल्ली सावन थारपाचो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.